काजर जाल्ल्या दिसांनी नवी जोडी एकामेका अंटोन सगळ्यांनी येतात. हेत्त दरिद्राच्या कांट्या वचून सोनो म्हज्या बायलेच्या पांयाक कित्याय तोपलाय अशें मनशाचो मोग भगता सुकता आनी बदलता. तुमी म्हज्या मोगांत रावसय. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, एक नवेंच काजर जाल्ले जोडे काजर जावन सुरविल्ल्या दिसांनी तांचे थंय जायतो मोग आसलो आनी हें सामान्य. काजर जाल्ल्या दिसांनी नवी जोडी एकामेका अंटोन सगळ्यांनी येतात. जायती सळावळ मोग तांचे थंय आसता. अशें हें नवेंच काजर जाल्लें जोडे एक दीस पाशेयो मारूंक सांजेच्या प्रशांत वेळार पार्काक म्हणून गेल्लें. एकामेका हात धरून तीं सांगाता वेतालीं. अशें पार्कांत वॉकिंग करता आसतना पार्कांत आसलो एक कांटो चेडवाच्या पांयाक तोपलो आनी चेडू व्हडल्यान भोव मारूंक लागलें, रडोंक लागलें. आनी चेडोय आपल्याच काळजाक हो कांटो तोपल्या बरी त्या चेडवा सांगाता ताच्या दुखींत तोय भागीदार जालो आनी आपल्या उस्क्यार तसो पांय दवरून नजूकायेन तो कांटो काडन त्या कांट्याक शिरापन म्हणलो, हेत्त दरिद्राच्या कांट्या वचून म्हज्या बायलेच्या पांयाक कित्याय तोपलाय म्हणून तो कांटो ताणें शिराप घालून काडून उडयलो. अशें दीस पाशार जाले, थोडीं वर्सां जालीं, भुरगीं जालीं ह्या जोड्यांक आनी सांजेर वॉकिंगाक येचें ती संवय तांचे थंय आसली. एक दीस थोडीं वर्सां उपरांत हेंच जोडें त्याच पार्कांत पासायो मारूंक वा वॉकिंग करूंक गेल्लें. आतां पयलेंचो तितलो ती सळावळ ना तांचे थंय. वर्सां जाताना मोगी निवता. अशें दादलो मुखल्यान बायल फाटल्यान वॉकिंग करून येताली आनी परतूनी बायल व्हडल्या ताळ्यान त्याच जाग्याक पयलें खंय वॉकिंग करताली त्याच जाग्यार येताना भोव मारूंक लागली, कांटो तोपलो म्हणून. पूण दादलो घुवलो आनी रागान पळोवन बायलेक म्हणलो, दारिद्राचे बायले दोळे खंय आसात तुजे, सामा वाटेक पळोवन चल म्हणून. पयलें ताणें शिराप घाल्लो कांट्याक, दरिद्राच्या कांट्या म्हणून. आतां बायलच दरिद्र जाली. अशें मनशाचो मोग भगता सुकता आनी बदलता. थोडे फावटी थोडी वर्सांनी बदलता, थोड्या फावटी थोड्या मिनटांनी बदलता. असो मनशाचो मोग. आनी आयची देवस्तुती आनी प्रत्येक जावन वांजेलांत जेजू आमकां सांगता, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला आनी तुमी म्हज्या मोगान रावचय. जेजून आमचो मोग केला कसो म्हळ्यार जसो बापान म्हजो मोग केला. म्हजेच सक्तेन हांवें मोग करूं ना आनी तुमी त्या मोगान रावचय. मोगान रावचें म्हळ्यार कितें? आमच्या घरा कोणाक आमी आपयता रावोंक? कोणा थंय आमकां बरो संबंद आसा, मोग आसा, तसल्यांक आमी आमच्या घरा रावोंक आपयता. आमी कोणाय की वाटेरेच्यांक घरा ये आमगेर राव 4 दीस म्हणून सांगना. आमी जायते फावटी कोणी अपरिचीत व्यक्ती आयल्यार घरा भितर आपयना. गेटी भायरच रावन उलयता, थंयच्यानच धाडटा. आमकां कोणाचो मोग आसा, कोणा थंय बरो सळावळ आसा, कोणाची वळख आसा, तसल्यांक आमी आपयता घरा. तस जाल्यार सांगाता आमी रावोंक आशेता, तस जाल्यार सांगाता रावोंक आमी आशेता. आनी सोमी आज आमकां म्हणटा, म्हज्या मोगांत रावा म्हळ्यार म्हजे थंय एक सळावळ सडया, म्हजे थंय संबंद दवरा, म्हजे थंय एक कोट दवरा म्हणून.
सोम्या थंय रावचें म्हळ्यार ताच्या मोगान रावचें म्हळ्यार सोम्याच्या गोपांत जियोवचें. ताच्या हजीरपण केदांस आमच्या जिवितांत अनुभव करचो. आयच्या आमच्या मनशांच्या मोगांत आमी जायते फावटी आमचे मोगाक एक तळहात आसा, एक फावंडेशन म्हणलें आसा. मनशाच्या मोगांत आमी रावल्या तर मनशाच्या मोगांत मनशाचो मोग खंयच्या वेळेर बांदून हाडला, खंयच्या वेळेर रावता. सादारण जावन मनशाची मोग अपेक्षा वयर रावता. अपेक्षा म्हणटा हांव आमी जायते फावटी जायतीं तरणाटीं चेडे आनी चेडवां मोग करतात, थोडे फावटी काजर जातात. पूण ती मनशांक जायते फावटी न्ही थंय खरो मोगूय आसा ना म्हणना हांव, पूण थोड्यांच्या जिवितांत आमी पळयता जायते फावटी अपेक्षा मनशाची एक्सपेक्टेशन. हांवें काजर जावचो चेडू ताचेर जायती अपेक्षा. तो चेडो असो आसा जाय, तसो आसूं जाय, तें आसूं जाय, आमचें घर अशें आसूं जाय, आमी हांगा वचूं जाय, थंय वचूं जाय. पूण आखरेक काजर जाल्या उपरांत कसलेंच आसना तसलें. आमी सपनांत हांव भायर येताना केवळ आमच्या अपेक्षा मात्र उरता. तेन्ना नीज मनशाक आमी मोग करूंक चलवता. आमच्या अपेक्षाची मात्र आमी मोग केली. हो स्वार्थ मोग जावन आसा. केवळ हांवें म्हजी अपेक्षाची मात मोग केली, पूण खऱ्या मनशाक हांवें मोग करूं ना. जायते फावटी मनशाचो मोग हाचे वयर अपेक्षा वयर रावन आसा. डिझायर आमी म्हणटा. एटी बुद्धा कडेन एकलो मनीस येवन म्हणलो, आय वॉन्ट हॅपिनेस. खंयच्यान म्हाका संतोश मेळटा, म्हाका संतोशाची अपेक्षा आसा म्हणून. आय वॉन्ट हॅपिनेस. ताका बुद्ध म्हणलो, तुका संतोश वा हॅपिनेस जाय तर तुवें तें आपणावंक जायना, सोडच्यांत आसा तें. तुज्या जिवितांत कितें सोडटाय तातूंत तूं संतोश आसा, आपणावच्यान न्ही. पयलें आई म्हणटाय तूं हांव, म्हाका, म्हजें हो अहंकार तुवें सोडीत जाय. आई तूं सायडीक घाल. मागीर दुसरें वॉन्ट. आय वॉन्ट म्हणटाय तूं अपेक्षा तुजे थंय आसा, आशा तुजे थंय आसा लेखावरती, ती सोड, ती काण घाल. आई आनी वॉन्ट वचून दी. तेन्ना हॅपिनेस उरतलें, संतोश उरतलो. आनी आईच्या वांजेलांती सोमी आमकां तोच संतोश मोग मारिफात दिवंक आशेता. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर करचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. सोम्याचो संतोश केन्ना आमचो स्वार्थ मरता तेन्ना आमकां मेळटा. संतोष वयरतान पडना. जायते फावटी संतोष सोम्यांत आमकां एक देण्या बरी येता. जॉय म्हणटा हांव, पवित्रत्म्याचें एक देणें दें. संतोष खरो संतोष पवित्रत्म्याचें देणें. आनी हें देणें सोम्यान मात्र आमकां दिवंक शकता. आनी सोम्या थंय मात्र आमकां ताच्या मोगांत आमी रावल्यार आमकां तें मेळटा. दुसऱ्यान आयच्या वांजेलांत सोमी आमकां म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. जसो बापान म्हजो मोग केला, कशें बापाचो मोग हांवें अनुभव केला, तो मोग हांवें तुमचे सांगात वांटून घेतला. म्हजो मोग न्ही, बापाचो मोग. जायते फावटी आमी हेरांक मोग दिजे तर, हेरांक बक्षिजे तर, हेरांक कितेंय बरें करिजे तर, हेरांत इल्ली सडधड करिजे तर पयलें आमी तो अनुभव करी जाय. हांवें बक्षाणें अनुभव केल्यार हेरांक म्हाका बक्षूंक जाता. हांवें मोग अनुभव केल्यार हेरांक म्हाका मोग दिवंक जाता. हांवें म्हाका कोणेंगी सोडधोड केल्या म्हज्या जिवितांत जाल्ले मिस्टेक कोणेंगी म्हाका बक्षिल्ल्यात देखून हेरांतय म्हाका तिस कळवळाय दाखोवंक जाता. आनी असो जावन आसा, अर्थ हो जावन आसा मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाचो मोग करा जसो हांवें तुमचो मोग केला. आमी कितें अनुभव करना आमच्या जिवितांत तें आमकां दिवंक जायना. इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा, वी कॅन गिव वॉट वी हॅव म्हणून. म्हणजे थंय कितें आसा तें मात्र म्हाका हेरांत थंय वांटियेत, दिवयेत.
कितें म्हजेडे ना तें म्हाका दिवंक जायना. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमकां हेरांचो मोग करूंक जायना. जायते फावटी आमकां भोगसूंक जायना. ल्हान ल्हान संगतींक आमकां राग येता, लढाय जाता, देसवट कुटुंबांत बेजाराय. कित्याक आमकां कितेंय सोंसून व्हरूंक जायना, कितेंय भोगसूंक जायना. कित्याक आमच्या जिवितांत भोगसाणे सो अभाव आमकां आसा. आनी सोम्या थंय गेल्यार मात्र तो खरो मोग आनी खरें भोगसाणें खरें कितें खरो मोग म्हणलो आमकां कळीत जातलो आनी हेरां थंय वांटूंक आमकां जातलो. आमी जायते सांत आनी तांचें जिवीत आमी पळयलें तर सा पावलो सगळ्या क्रिस्तांव धर्माक तो दगदून आसलो. केन्ना सोम्याक मेळ्ळो तो मोवाळ्ळो. आपलें जिवीतच हेरांक ताणें दवरलें आनी तेच क्रिस्तांवा खातीर तो वावरूंक लागलो. मिशनरी जालो. कोणाक तो द्वेश करतालो त्याच लोकांची साखरी ताणें केली. आयचें पयलें वाचप आमी आयकल्यार कशें सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत हो मोग आपोस्तलांनी त्या पवित्र सभेंत वांटलो म्हणून. पयली पवित्र सभा जुदेव केंद्रीकृत पवित्र सभा जावन आसले. जेजू एक जुदेव जावन आसलो, ताचे आपोस्तलय जुदेव जावन आसले, ताचे फाटलावदारी जुदेव जावन आसले. आनी हे जुदेव क्रिस्तांव मागीर जेजूचे फाटलाव करून क्रिस्तांव जाले. कसलेंच प्रॉब्लम नातलें कित्याक सगळे जुदेवच जावन आसले, क्रिस्तांव जाले. पूण हेर थोडे जुदेव न्हय आसले अन्य जातीचे जेंतील क्रिस्तांव जाल्ले वेळार ह्या जुदेवांक इल्लें प्रॉब्लम आसलें. हे अन्य धर्माचे आतां क्रिस्तांव जाल्यात. सोम्याक तांणी फाटलाव केला. ते आमचे बरी न्हय. आमची नियमशास्त्रां आनी आमचे नियमां आमची साल समकोन ते खंयचेय कॅर करनात. हांकां देव स्विकार करता गे म्हणलें सवाल पयल्या धर्मसभेंत आसलें. पूण आपोस्तलांनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत जेरुजालेमांत जाल्ल्या त्या संमेलनांत एक शिकोवण दिली. देव हेर जाती खातीच्यांकी मोग करता म्हणून. तितलेंच न्हय, ताणें पवित्र आत्मो भेदभाव नासतना हेरांकी दिला म्हणून पेद्रू सांगता. पवित्र आत्मो आमकां मात्र न्हय, हेर जाती खातीच्यांक कोण जेजूको क्रिस्त म्हणून सतमुंता ताकाय पवित्र आत्मो देव दिता. तांचोय देव मोग करता, तांकांय सोडून घालना म्हणली शिकोवण पेद्रू दिता. आनी तशेंच जाकोब उलोवन अशें म्हणटा, भावानो हांव कितें सांगता तें आयका. देवान जुदेव न्हय आसल्ल्यांकी कशें पयले फावटी दया केली आनी आपणाच्या नांवांक समर्पिल्ली एक परजा तांचे मदें विंचून काडली. देवाची परजा म्हणून आमी कोणाक आपयता? इस्रायल घरांक आमी आपयता. देवान तांकां पयले फावटी देवाची परजा म्हणून विंचल्ली जुदेवांक. पूण जाकोब म्हणटा आमच्या धर्मांतल्यान भायरी जंतिलांकी देवान आपली परजा म्हणून विंचून काडल्या. देवाच्या मोगाक मीत मेरना. ताच्या मोगाक मोग अपरमीत. तो सगळ्यांचो मोग करता. कसो बाप सगळ्यांचो मोग करता, पुती तसोच मोग करता. मोगाच्या आनी भावन आनी भयणीनो आमकां ह्याच मोगांत तीर रावोंक आपयलां आनी त्याच मोगांत रावून हो मोग हेरां थंय वांटूंक आमकां आपयलां. जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत जायती सवालां दुबाव प्रॉब्लमाक एक जाप मोग जावन आसा. खंय मोग ना थंय इल्लो मोग घाल आनी मोगूच तुका फाटीं मेळटलो. वेर देर इज नो लव पुट लव अँड यू वील ड्रॉ लव. आनी आमी मोग हेरांक दाखयचे तर आमकां देवाची खरो मोगाची वळख आमकां गरज आसा. देखून सोम्याचे आपोणे ताच्या मोगांत रावोंक, देवाच्या उतरांत आमी तीर रावोंक, भावार्थान आमी जियोंक. तेन्ना मात्र हो मोग आमी हेरां थंय वांटोवंक, आमी मोगा सारकें जावंक आनी हो मोग हेरां थंय दिवंक आमकां फावो जातलें. आमेन.